This program is brought to you by Maria Quincesia Minerals, पंचामृत फोर्टिफाइड राइस। इसमें है आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, B1, B2, B3, B6 और B12। तो न्यूट्रिशियस फूड मतलब पंचामृत फोर्टिफाइड राइस, यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृत। Wilson, Molginis, and internet partner Dairy. To announce the inaugural ceremony right here. I'm also happy to be your host for this conclave where ideas will flourish. So I request everyone to give a round of applause for this inaugural ceremony. मागता समेस्तांकडे की नेटान टाळयांचो गजर करत आम्ही आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक हांगासर सुरवात करूया. आयच्या ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमच्या मदीं सन्माननीय अतिथी आणि मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उपस्थित आसात. श्रीनिवास डेंपो सर, जे एक बरे उद्योजक, कला मोगी आणि खेळ मोगी असे जावन आसात. तांकां मानान आमी ह्या खिणाक माचयेर आफोवया. हांव मागतां हर्षवर्धनजी सर आणि सचिन सर हांचे लागीं की तांणी तांकां मानान माचयेर घेवन येवचें. तशेंच आमकां खाशेली अतिथी ह्या नात्यान हांगासर उपस्थित आसा उर्विजाजी भटकुले, डिरेक्टर ऑफ माय गोवा नेटवर्क. तांकां सुद्दां मानान आमी ह्या खिणाक माचयेर आफयता. मिणमिण करता एक पंटी जैत जोडटा काळखाचेर. मिणमिण करता एक पंटी जैत जोडटा काळखाचेर. ज्योतीन ज्योत पेटयत वता उजवाड घालता धर्तरेचेर. आणि म्हणून आमच्या सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता की तांणी दीप प्रज्वलन करून आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीची अशी सुरवात करची. सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा दिवलेतली प्रत्येक वाट आयज वेगवेगळ्या मळार वावर करपी अशा सगळ्या मानेस्तांक हांगासर सन्मानीत करता. खाशेल्या परिशदेन जेन्ना आमी आयज 6 ते 7 विशयाचेर उलोवप करतले, एंटरटेनमेंट, एज्युकेशन, ट्युरिजम, बिझनेस आनी एनवायरमेंट ह्या सगळ्याचे वावर करपी त्या सगळ्यांची उर्बा वाडयता. नेटान ढाळयांचो गजर सुरू करूया. What a beautiful and a pleasant moment at this time. पुराय सभागृह हो उजवाडीत जाल्लो आसा. It's a light of hope. Many thanks सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयकुपे न्हू, मोव मोव मातयेंतल्यान एक बी रुजोवन आयलें. वाऱ्यान तेका धोलयलें, मातयेन तेका घट्ट केलें, वोतान तेका सांबाळ्ळें, रातीन तेका सुस्त न्हिदयलें आनी फांतोडेचेर हें माय गोवा नेटवर्कचें जें फूल आसा तें उजवाडाक आयलें, तें फुल्लें. आनी देखूनच आयज तशींच फुलां आमी आमच्या मानेस्तांक हांगासर फावो करता. परतून एक फावट हांव सन्मानान डेंपो सराक ह्या खिणाक माचयेर आफयतात आनी आमचे कडल्यान हो मानाचो, सन्मानाचो, आपुलकीचो तुरो जो आसा तो स्विकार करचो. We are highly blessed for your presence. Thank you so much for taking our time for gracing this occasion. तुमच्या उपस्थितीक आमी हांगासर आभार व्यक्त करतना आनी येवकार फावो करतना हो फुलाचो तुरो ह्या खिणाक फावो करता. आयज आमी पळयतात की जो आमचो मिडिया आसा तो पुराय हाचो एक लोकसंभ जावन आसात. ह्या इमारतीचे जायते खांबे आमी आयज हांगासर स्थापीत जाताना पळयतलेच. पूण हो जो नेटवर्क कितें आसा हाच्या विशीं आनी म्हायती दिवपा खातीर आमच्या मुखार हांव सन्मानान माचयेर आफयतां ह्या पुराय कार्यावळीचे MD हर्षवर्धनजी भटकुले की तांणी ह्या खिणाक आपलें मनोगत व्यक्त करचें, आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. श्री महालक्ष्मी श्री दामोदराक पांयां पडून तांचो आशिर्वाद घेवन हांव माय गोवा नेटवर्काची वाटचाल सुरू करता. स्टार्टिंग द जर्नी इन अ न्यू स्पेस, इन द डिजिटल ऑडियो विज्युअल स्पेस. For 15 years I have been an entrepreneur in the print media space, starting various titles, but my
I was carrying a dream along with me for the past few years to get into this venture. So when we launched Business Goa in 2009, there was no idea of getting into a larger space. That time TV and digital also were not on the horizon. But as time progressed, we realized that it is very important for us, and it's also my dream to be connected to Goa through various media spaces. And today, that dream, a new dream is starting over here. I won't say it is achieved, but it's a start of a new dream. But this time, I didn't dream of doing things myself. I dreamt about talent, a group of idea-strong people who are all passionate about Goa, as much as I am or even more. And that is the concept of My Goa Network. Every Goan, as you know, looks at Goa differently. And this variety of opinions, variety of vision is what makes this land so beautiful. At My Goa Network, we want to provide a platform for each of these voices to express themselves through our medium, through this network, through this channel. We want all these beautiful ideas, however varied they are, however diverse they are, however they would be at cross with one another, to come forward and express themselves through this network. Today's conclave is the first step towards that direction. We have a very interesting panel discussion starting from now onwards, and the editor of this channel, Sachin, will explain to you what this is in a short while. No journey in the media space is complete without the wholehearted involvement of people. The person to whom this day belongs is the editor. I just said his name is Sachin Surlikar. He's a very passionate and talented journalist, a very passionate and talented theater person as well. And he has poured his heart into making this event come to life today. I must also thank the founding advisors of Business Goa, because from where I started, I relied upon their advice. Datta Damodar Naik, Ralph D'Souza, Swapnil Kamath, and my quiz partner, Rajiv De Silva. From where we started 15 years ago. And the inspiration, of course, was inspiration because I discussed my project with my father-in-law first, late Chandrakant Keni, who's a doyen of journalism, doyen of literature. So I have his blessings with us today. My wife, Urvija, has been a pillar of support. She's always told me what's right and what's wrong that I am doing. And that has been a guiding light in my entrepreneurial journey. Today's sponsors, it's a very important step to sponsor something when it is coming to life, because nobody knows anything about the value of this entity, except that they value the people behind it. Dr. Mimi Menezes has been a constant support. She's a trustee of Maria Crescencia Menezes Memorial Education Trust. Shivanand Bab Sadgaonkar of Vimson Group has been kind enough to extend his support. Monjani's head office from Bombay has been kind enough to support us. Panchamruta, a rice brand, has been supporting us today, will be supporting us today. We have internet support from DNA Goa. My friend Raghu Shetye has always been there to say yes to my call of request. And Real Drinks, Dr. Vinod Shirodkar, who was my classmate in law college, and I still connect with him on a day-to-day basis. My special thanks to my friend Pavan Agni and to Ashish Prabhu Asgaonkar. I must also acknowledge the team that has been working tirelessly over the last few days. Suraj Kamath, Amit Naik, along with Vishnu Narvekar, Tanvi Prabhugaonkar, and Pranay Shirgaonkar at My Goa Network team. My Business Goa team, which is the bedrock of my support always, Annalise Govia, Sybil Rodriguez, Rakshama Naik, who has done all the graphics for this event, and Abhita Shekhar, Mayur Santineskar, and Deepak Korgaonkar. I welcome you once again to what I'm confident will be a powerful and respected voice in Goa's media space. Welcome to My Goa Network, and do keep a keen interest in what's going on today, because this conclave will unveil ideas, and we hope that these ideas will help Goa go to a better place. Thank you very much, and welcome once again. Jai Hind.
सर थँक्यू सो मच फॉर युअर वॅल्युएबल वर्ड्स एट दीस मुमेंट. अशें दिसता की आयज हो माय गोवा नेटवर्क जो आमी पळयतात ती अशी बुनियाद जावन आसात ज्या बुनयादेचेर प्रत्येक गोंयकारांचो आवाज हो सामको व्हड्या उमेदीन जो आसा तो लोकां पर्यंत पावतलो. ॲज इट इज रायटली सेट, इट इज द फर्स्ट फुल्ली डिजिटलायज फर्स्ट मिडिया नेटवर्क. सो गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज ॲज वी आर एट द फर्स्ट स्टेप अहेड ऑफ दीस सच अ ग्रँड इनॉग्रल सेरेमनी. तर आयकुप्यानो, आयज सरान आतांच मेन्शन केलें की आयची जी ही कॉन्क्लेव सेरेमनी जी आसा, ओपनिंग जें आसा तें भरपूर म्हत्वाचें अशें आसात. कित्याक गोंयच्या साबार विशयांचेर आमी हात घालत घालत खंय ना खंय तरी जायत्या संकटांक आनी जायत्या प्रश्नांचो सुटावो आयज ह्या परिशदेंतल्यान जातलो ही आस्त आमी बाळगितात. दीस पर्टिक्युलर कॉन्क्लेव वील बी लायक अ जर्नी ऑफ इनसायटफूल डिसिजन, कोलॅबरेट, एक्सचेंज एंड अ कलेक्टीव एक्शन्स. अँड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी सच अ ग्रेट पॅनलिस्ट ओवर हियर. तर ह्या कॉन्क्लेवा बद्दल आनी ह्या परिशदे बद्दल तुमकां सगळ्यांक म्हायती दिवपा खातीर हांव मानान ह्या माचयेर आपयतां एडिटर ऑफ गोवा नेटवर्क, सन्माननीय सचिनजी सुर्लकर. देव बरें करूं समृद्धीबाय. म्हाका दिसता आयज ह्या कॉन्क्लेवा बद्दल आमी जेन्ना उलयता पूण ही एक सुरवात आसा. हांव सगळ्यान पयलीं कॉन्क्लेवा बद्दल कांय गोश्टी सांगतलोच, पूण ह्याची माय गोवा नेटवर्कची सुरवात जी जाली न्ही, म्हाका दिसता एक जेन्ना आमी पत्रकार किंवा एक जर्नलिस्ट जेन्ना म्हणटा तेन्ना सदांच एक गोश्ट म्हाज्या तकलेन येता की कोण जर्नलिस्ट जावपाक शकता. कारण इतले जर्नलिस्ट आमच्या ह्या फिल्डार आसा, काम करता किंवा सगळे जाण वावुरता, जाल्यार खंयच्याय मनशाक समजा समाजा प्रती एक समजा कितें चुकीचें घडटा आनी तें मनाक लागूंक ना जाल्यार तो जर्नलिस्ट जावपाक शकना म्हाज्या हिसपान. सो प्रत्येक जर्नलिस्ट किंवा प्रत्येक मनशाक न्ही समाजान कितें घडटा ताच्या मनाक लागपाक जाय आनी तें ताज्या माध्यमांतल्यान हे जगा पर्यंत पावपाक जाय. सो एक सुरवात आशिल्ली आमी जेन्ना विचार केलो तेन्ना. आनी म्हाका दिसता सरा कडेन हर्षवर्धन सराक जेन्ना पयले फावट मेळ्ळे आमी आनी आय एक्सप्लेन फूल आयडिया ऑफ माय गोवा नेटवर्क कशें आसूं शकता, कितें आसपाक जाय, कशें आसतलें. आनी जे एक्सप्रेशन सराचें आशिल्लें न्ही तें सगळ्यान पयलीं म्हाका आवडलें, बिकॉज सरान जशें म्हळें की गोंय प्रत्येका खातीर वेगळे तरेन आसता, प्रत्येक गोंयाक वेगळे तरेन पळयता आमचें गोंय. सो म्हाका दिसता जे एक्सप्रेशन आशिल्लें थंयसरूच म्हाका एक कनेक्शन आशिल्लें आमचें की येस आमकां कितें तरी करपाक जाय. एंड देन सरान सांगलें की आमी या फुडें आमी करुया आनी बरे तरेन करुया. सो सर थँक्यू व्हेरी मच, तुमी हो चान्स आमकां दिलो. म्हणून एकदां सरा खातीर आमी ताळयो मारया, बिकॉज सरान हे बरे तरेन आमकां फुडें हाडपाक एक चान्स दिलो. आनी देन मागीर सो सुरवात करपाचो आमी जेन्ना थारायलें तेन्ना एक काळजान आशिल्लें की गोंया खातीर कितें आमी करता किंवा कितें करतले. सो खुबशे फावटी खुबशे विशय येता आनी ताजेर आमी उलयता किंवा एक मनीस उलयता, दोन मनीस उलयता. जेन्ना सगळ्यान जे आपले फिल्डांतले जेन्ना सगळ्यान बेस्ट मनीस येवन जेन्ना डिस्कस करता तेन्ना ताजेर सोल्युशन्स येतात. आनी तोच एक मुद्दो धरून आमी म्हळें की वी शूड स्टार्ट विथ अ कॉन्क्लेव जो प्रत्येक मनशाक जोडटलो आनी प्रत्येक प्रॉब्लमाचेर सोल्युशन घेवन येतले किंवा डिस्कशन तरी जातलें. बिकॉज आयज काल अशें जालां की आमी डिस्कशन खूब कमी करता आनी आपले जे मत आसा तें मांडपाचो प्रयत्न करता. सो ते खातीर एक डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. आनी ताजेर फॉर एग्जाम्पल म्हादय सारकिलो इशू आसा जो सरान खूब बऱ्या तरेन सांगलें की आमकां हो विशय घेवपाकूच जाय. बिकॉज आमी आयज काल जेन्ना गोंयान वावुरता तेन्ना हे सगळे विशय जे आसा ते विसरत चल्ल्यात, ताजेर उलोवपाची गरज आसा. आनी ते खातीर म्हाका दिसता अशे विशय जाचेर आमी डिस्कशन करतले. आयचे जे विशय आसा ताजे बद्दलूय थोडें कितें सांगता. बिकॉज एक विशय सगळ्यान पयलीं आमी एंटरटेनमेंट, एक्सप्लोरींग गोवा एज अ एंटरटेनमेंट हब. आनी हालीं आमी म्हणटा की इतले फिल्म्स जाता गोंयान, इतले सगळे प्रॉडक्ट तयार जाता गोंयान. एंड फिल्म सिटी बद्दल खुबशे वक्तव्य आमी जे पॉलिटिशियन आसा तांचे कडल्यान आयकले. बट फिल्म सिटी जावपा फाटलें रिजन आनी जाल्या उपरांत जें कितें जावपाचें आसा किंवा कितें आसा हाजेर म्हाका दिसता चड उजवाड घालप गरजेचें आसा. आमी फक्त फिल्म सिटीचेर उलयता पूण ताजें इनसायट जें आसा न्ही ताजेर अजून पर्यंत कोण पावूंक ना. सो तो एक मुद्दो आशिल्लो की लोकां पर्यंत इनसायट जें आसा जें कितें फिल्म सिटी आयल्या उपरांत किंवा जावपाक जाय जाल्यार आमी आमकां पयलीं कशें डेवलप करपाक जाय, आमकां पयलें कशें इक्विप करपाक जाय हाजेर सुद्दां उलोवपाचें गरजेचें आशिल्लें. सो आमी फिल्म सिटी हो जो विशय आसा ताजेर थोडक्यान उलोवपाचो प्रयत्न करतले. सेकेंड इज NEP एज्युकेशन, जशें म्हणटा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी चालीक थोड्या प्रमाणान लागलेली आसा. सो ती फुडें कशी व्हरपाक जाय आनी एका वर्साचो जो एक प्रवास आसा तो कितें आसा, कितें डिफिकल्टीज फेस जाता. कारण आमी
म्हणटात की NAP सगळे सुरू करता पण डिफिकल्टीजूय खूब आसता. सो ताजे बद्दल उलोवपाचो प्रयत्न आयज ह्या कॉन्क्लेवान जातलो, ह्या टॉपिकान जातलो. ट्युरिजम जशें आमकां खबर आसा, गोंय म्हटल्या उपरांत सगळ्यान पयलीं याद जाता इज ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सो ताज्या खातीर कितें करपाक जाय, कितें आनीक नवीन ज्यो स्किम्स आसा किंवा ज्यो पॉलिसीज आसा विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका कोणी तरी म्हळें की प्रत्येक मनशान वांटेकार जावपाक जाय ह्या सगळ्या गोश्टीं बरोबर, पूण पॉलिसीज सुद्दां तितल्योच गरजेच्यो आसता. खंयचेय जेन्ना समाज फुडें व्हरतलो किंवा एक प्रदेश फुडें व्हरतलो जाल्यार ताज्या खातीर पॉलिसीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी घरान सुद्दां कितें करतना आमच्या खातीर कितें तरी आमी बांदून घेता, कितें तरी आमी करपाचो एक प्रयत्न करता. सो सेम स्टेट जेन्ना फुडें वयतली तेन्ना पॉलिसीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ताज्या खातीर हो एक कॉन्क्लेव आमच्या मदीं आमी घेवन येता. तशेंच सांजे वेळार आमी म्हादय ह्या टॉपिकाचेर उलयतलो जो सेन्सिटीव इशू आसा एंड तितलोच गरजेचो इशू आसा. आयज म्हादय आमी खंय पळयता, कशी पळयता हाचे बद्दल उलोवपाचो आनी तशेंच डिग्निटरीज आमच्या बरोबर आसतले हांगासर. देन वी हॅव बिझनस, कारण गोंयान आमी पळयतात की सदांच स्टार्टअप्सा बद्दल उलयतात किंवा बिझनसा बद्दल उलयतात, पूण ताज्या खातीर ज्यो पॉलिसीज आसा ताजे बद्दल आयज हांगासर डिस्कशन करपाचो प्रयत्न आमी करतले. एंड देन म्हाका दिसता पॉलिटिक्स जो लार्जली आमकां सगळ्यांक च्या लागचो म्हणू शकना किंवा सगळ्यांक आमच्या परिचयाचो असो टॉपीक आसा जाचेर आमी सदांच च्या घेतना, जेवतना किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करतना आमी उलयतात, आपले एक मत दवरतात, असो टॉपीक आसा. सो पॉलिटिक्सा बद्दल गोवा देन एंड नाव जे गोंय आमी पयलीं पळयताले आनी आतां पळयता, राजकारणी पयलीं पळयताले आनी आतां कशें पळयता हाजेर एक कॅनवास एक आमी तुमच्या मुखार दवरतले. सो आयज हे टॉपीक तुमच्या मदीं जरूर आसतले एंड हे आसा कॉन्क्लेवा बद्दल. बट आय एम रियली की बाबा आमी कितें करता जाल्यार एक आमचो टॅगलायन आसा की आमी माय गोवा नेटवर्कान एकूय आवाज जो आसा तो सायलंट दवरपाक सोदिना. प्रत्येक गोंयच्या मनशाक जे कितें प्रॉब्लम आसा तो उलोवपाचो हक्क आसा आनी ते गोंया पर्यंत, देशा पर्यंत पावोवपाचें काम माय गोवा नेटवर्क करतली आनी सदांच करीत रावतली. इतलेंच हांव तुमच्या मागीर सांगता. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. गोंयच्या साबार विशयांची उजवाड घालपा खातीर आयची परिशद ही जैतवंत जातली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. पूण आयज हो माय गोवा नेटवर्क कितें आसा हें एका समज कवितेन म्हाका दाखोवचें आसत जाल्यार सांगतना भरपूर आनंद जाता. माय गोवा नेटवर्कान खेळटा वत भांगराचें, कळटा मोल मातयेचें, घुमटा गीत काळजाचें, कळटा मोल मनशाचें. प्रत्येकाच्या मनशाच्या विचारांक आनी तांच्या सगळ्यांक आवाजांक आयज ही माची जी आसा ती आमी खऱ्या अर्थान उक्ती करतले. पूण गोंयचे जेन्ना आमी साबार उद्योजक पळयतात, एक नांव जे प्रत्येकांक इन्स्पायर करतात, प्रत्येकांक प्रेरणा दिता, उत्साह दिता, तें नांवूच म्हळ्यार श्रीनिवास देंपो. नेटान तांचे खातीर ताळयो फावो करया. कित्याक खूब कमी वयान तांणी खेळा विशयी आपलो मोग दाखयलो, तरणाट्यांक उबारपाक, सशक्त करपाक मदत लेगीत केली. जायत्या ऑर्गनायझेशनांतल्यान बऱ्या पद्दतीचें डिसिजन घेवन तें ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करपा खातीर तांणी भरपूर तेंको दिल्लो आसात. सो म्हाका अशें दिसता तरणाट्यांच्या उदरगतींत आनी खासा गोंयाच्या उदरगतींत तांचो वांटो हो तितलोच मोलाचो आसा. देखून तुमकां सन्मानान ह्या खिणाक माचयेर आपयता आनी तुमी आमकां सगळ्यांक ह्या खिणाक संबोधीत करचें अशें मना काळजांतल्यान रिक्वेस्ट लेगीत करता. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. म्हजो इश्ट हर्षवर्धन भाटकुळी, तशेंच बाय उर्विजा भाटकुळी हांगा सगळे मानेस्त बसल्या आनी माय गोवा नेटवर्कचे सगळे स्टाफ बसला. तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हणजे गोवा नेटवर्काची तुमकां हुनूनीत परबी दिता. आनी हो एक नवो प्रकल्प हर्षवर्धनान सुरू केल्ल्या बद्दल हांव देवा लागीं मागता तो यशस्वी जावचो म्हणून. आनी ओदो सचिन सुर्लकारान सांगिल्ल्या प्रमाणे तो कॉन्सेप्टूच वेगळो तरेचो आसा. आज भुरगो तरणाटो पळयत जाल्यार तो पेपर वाचना, तो मॅगझिनूय घेवन बसना. तांचो पेशंट कोशंट आसा तो कमी जायत गेला. तो न्यूज फॉलो करता ती ट्विटराचेर किंवा एक बारीक बारीक स्निपेट्स. आय थिंक दीस इज अ मूव इन द रायट डायरेक्शन हर्ष. And I wish you all the best in your future endeavors to make गोंयचे जे तरणाटे आसा तांकां आमी एनलायटन करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल आज घडटा ती माय गोवा नेटवर्कान
आयडियाज कॉन्क्लेव करपाची. म्हाका दिसता काही कॉन्क्लेवी हाज्या पयलीं जाल्ल्यो आसा आनी गरज आसा एक अशी एन्युअल आमी प्रोग्राम करपाक. कारण आज जो देश फुडें वचत आसा तशें आमचें राज्यूय फुडें वचत आसा. पूण सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो जाता अश्यो न्हय किंवा सगळ्योच गोश्टी वायट जाता अश्यो न्हय. आनी लोकांची एस्पिरेशनां फुडें दवरून जे काही म्हत्वाचे विशय जे हांगा मांडपाचे केल्ले आसा फुडें, म्हणजे तातूंत न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणा, एंटरटेनमेंट हब म्हणा, ट्युरिजमाची फ्युचर दिशा कशी वतली म्हणा, किंवा बिझनेस कसो आसचो गोंयांत. कारण पयलीं फक्त मायनिंगूच आसतालें. आतां मायनिंगान सायड स्टेप केल्ल्यान फुडलो असो जो आमचो आर्थीक कोणा आसतलो तो कसो आसतलो हाजेर विचार विनिमय जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ह्याच कारणाक बद्दल आयडियाज कॉन्क्लेव गोवा नेटवर्कान फ्लोट केल्लें आसा. आज जसो जग फुडें वता किंवा आमचे देश फुडें वता तातूंत आमकां आउटलायर म्हणटात. म्हणजे इंडिया इज प्रोग्रेसींग एट अ मच फास्टर पेस देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आनी गोंयची परिस्थिती जी आसा आमकां जरी आमचें गोंय ल्हान आसा, आय थिंक देर इज अ एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज तातूंत. गोंय ल्हान आसल्या कारणान आमचो GDP ग्रोथ जो देशाक तर कंपेर करतलो जाल्यार तो कसो आसचो, तातूंत खंयचे म्हत्वाचे कोणे आसचे हे हाजेर विचार विनिमय जावपाक जाय. कित्याक गोंयकारांक व्हडल्यो इंडस्ट्री नाका. आनी हांव आज डिबेट करूंक वचना व्हडल्यो इंडस्ट्री जाय काय नाका त्यो, ते प्रत्येकाचे पर्सनल. पूण एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल आर कन्वर्टेड इन टू एग्जिक्युशन प्लॅन बाय पॉलिटिशियन्स ऑर एटलीस्ट सपोज टू. आनी आतां इलेक्शनाचें वारें येतलें म्हणून आय थिंक यू आर डुईंग एट द रायट टायम असो जो थॉट लिडरशीप जे हांगा जायते मानेस्त आतां येवन उलयतले आनी जी थॉट लिडरशीप हातूंत निर्माण जातली आनी ताजेर फुडलो डिबेट जावपाक जाय लोकां कडल्यान. म्हणून हर्षवर्धन भाटकुळे कडल्यान म्हजी मागणी आसा की जो तुमी माय गोवा नेटवर्क फ्लोट करतले तातूंत हे डिबेटाक कॅटलिस्ट इफेक्ट जावपाक जाय. म्हणजे खंय तरी प्रत्येक विशय जेन्ना हांगा आज कितें तरी कन्क्लुजन ठरता ते फायनल कन्क्लुजन म्हणूंक शकना. कित्याक हांगा आसतले 500 लोक, गोंयचें पॉप्युलेशन आसा 1.5 मिलियन. ते लोकां कडेन कशें पावपाचें? कित्याक तुका आनी म्हाका अधिकार ना लोक कशे वता ते उलोवपाचें. आमकां फक्त एझम्पशनां दिवपाचीं आसा, आमकां फक्त विशय मांडपाचो आसा आनी लोकांची जी ओपिनियनां आसा ती गॅदर करपाची आसा. म्हणजे ताका लागून हो जो फोरम तुमी तयार केला तो एकदम म्हत्वाचो फोरम आसा. हांव इतलेंच मागता की तो बरे तरेन ताजो वापर करचो, अनबायस्ड वापर करचो आनी गोंयचे जे खरे विशय आसा ते उगडकेक हाडचे. हांवें पळयलें ओदो तुमी म्हादय हो स्पेसिफीक इश्यू घेतला. आतां म्हादयाचेर कितलेशेच डिबेट जाल्ले आसा. म्हणजे आमी चेंबरान सुद्दां आतां कितलेशेच विशय घेतिल्ले आसा. तनमर पावर प्रोजेक्ट म्हण. आतां तनमर पावर प्रोजेक्ट येवचो काय ना हांगा 5 जाणांक दिसतली येवचो न्हय म्हणून, आनी ते रॉंग न्हय. आनी म्हाका दिसता येवचो म्हणून, तेंय रॉंग न्हय. म्हळ्यार हातून आमी वाट कशी काडपाची? कित्याक गोंयचें पावर सिच्युएशन तर आज आमी सगळ्याक पावराक भीक मागता. आमी महाराष्ट्राचो पावर घेता, गुजराताचो पावर घेता, ओपन नेटवर्कच्यान पावर घेता. गोंयची तर प्रगती जावपाक जाय जाल्यार खंयच्याय माध्यमांतल्यान गोवाक पावर सिच्युएशन इम्प्रूव जावपाक जाय हाजेर डिबेट ना. आतां तो पावर मिडियम कसो आसचो? तो कोल फायर्ड पावर स्टेशन आसचें काय सोलर पावर आसचो काय विंड एनर्जी आसची? सोलर पावर आसा जाल्यार गव्हर्मेंटाची पॉलिसी कशी आसा? जे काही मित्रा कडेन हांव उलयतकच ते म्हणटा ना पॉलिसीन चेंज जावपाक जाय. म्हणजे असले विशयाचेर जर डिबेट जायत जाल्यार आमकां पब्लीक पॉलिसी फॉर्म्युलेशन आनी पब्लिकाचें ओपिनियन घेवन तुमचें कर्तव्य जाता सरकारा कडेन पावोवपाचें आनी तांचें कर्तव्य जाता मागीर तें एग्जिक्यूट करपाचें. म्हणून म्हाका दिसता माय गोवा नेटवर्क हो एकदम बरो फोरम आसा. आनी हांव ओदो हर्षवर्धना कडेन उलयतालो की हें एक एन्युअल डिबेट जावपाक जाय. कारण विशय हे चेंज जायत रावता. कळ्ळें? आज इनोवेशनाचेर भर धर, डिजिटल टॅक्नॉलॉजीचेर भर धर. आमच्या भुरग्याचें धोरण कशें आसपाक जाय? शूड दे बी ओवर कॅप्चर्ड बाय डिजिटल टॅक्नॉलॉजी? बरें, गोंयची आमची कला आसा, संस्कृती आसा, आमचें जेवण आसा, हें चेंज जातलें काय कितें? आतां कितलेशेच लोक गोंयच्यान भायल्यान येता. आनी अगेन आय एम सेईंग आय एम नॉट अगेन्स्ट दीस. म्हजो तर बॉम्बे फ्लॅट आसा जाल्यार दिल्लीवाल्यांनी गोंयाय घर घेवं येता. पूण आमची कल्चरल आयडेंटिटी बिकॉज दॅट इज गोवा स्ट्रेंथ
आमची कल्चरल आयडेंटिटी दवरून हे एसिमिलेशन कशें जावपाक जाय हाजेरूय गरज आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान ट्युरिजम हो विशय घेवन ट्युरिजम फुडें कशी आसपाक जाय. बीच ट्युरिजमूच आसपाक जाय काय फुडें हेरिटेज ट्युरिजम करपाक जाय काय मेडिकल ट्युरिजम करपाक जाय. एज्युकेशन हें धोरण कशें आसपाक जाय. गोंयचें सिच्युएशन कंप्लीट वेगळें आसा एज्युकेशनान. आमच्या सारकेल्या घराण्यांनी जेन्ना सरकाराक ताकद नाशिल्ली एक 5-6 घराण्यांनी येवन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट उबी केली. कित्याक गोंयकार बेळगांव आनी बॉम्बे वतालो आनी खास करून चलये मनशाक त्रास जातालो कित्याक आवय बापूय तांकां धाडनाशिल्ले. म्हणजे ताका लागून आमच्या घराण्यान म्हण चौगुलेन म्हण साळगांवकारान म्हण बाकीच्यांनी म्हण एज्युकेशनल आज सरकाराचे खूब कॉलेजी आयल्या प्रत्येक हातून. म्हणजे NEP हें धोरण कशें धरतलें आनी एज्युकेशन कशें कित्याक दे आर गोईंग फ्रॉम स्पेशलायझेशन टू मल्टी स्कील. आज डेम्पो कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स म्हणपाची गरज ना. फक्त डेम्पो कॉलेज कित्याक ते आर्ट्स अँड सायन्स आज NEPन उपकारा पडना. ते म्हणटा यू शूड ऑल्सो ऑफर कुकींग इन दॅट हे किंवा होम सायन्स इन दॅट दीस. म्हणजे मल्टी टास्कींग आनी मल्टी स्किलींग करपाक आनी जो भुरग्याचो कॅरेक्टर आसा तो मोल्ड कसो जावचो हाजेर भर NEP दिता. आनी तो मोल्ड जावपाक जाय जाल्यार भुरगो ऑलरावंडर आसपाक जाय. तो शिक्षणानूच प्रवीण असलो म्हणून जायना. ताका ऑल रावंड एक्सपोजर मेळपाक जाय. ताका कल्चरल एक्सपोजर मेळपाक जाय. स्पोर्ट्स एक्सपोजर मेळपाक जाय. दुसरी गजाल हांगा खूब डिबेट जाता ती एंटरटेनमेंट हब. गोंया एंटरटेनमेंट हब हो जावकूच जाय पूण तो कशा प्रकारे जावपाक जाय म्हणजे हाजेर म्हाका दिसता खूब विचार विनिमय जावपाची गरज आसा. हांवें पळयल्या जे क्वॉलिटी ऑफ स्पिकर्स तुमी हाडल्या ते एकदम बरे आसा आनी हांव आशा बाळगिता की हातूंत कितें तरी उत्पन्न जातलें आनी तुमी तुमचे डिजिटल माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करचो ही हांव आशा बाळगितां. परतून एकदां हर्षवर्धनाक आनी उर्विजाबाईक देव बरें करूं म्हणून आय विश दीस कॉन्क्लेव ऑल सक्सेस आनी हॅव अ गूड डे. थँक्यू. सर तुमच्या उतरांनी आमकां सगळ्यांच्या मनाक एक वेगळीच उबारी आयिल्ल्या खातीर तुमकां मनाक आयजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हर्षवर्धन समज आमी ह्या नांवाचो उल्लेख आनी ह्या नांवाचो अर्थ समजून घेत जाल्यार हर्ष म्हणजे तांकां आनंदीत करपी आनी म्हणून एक आनंदीत करता आनी सचिन म्हणटकूच ते सामके प्युअर. तर ह्या दोगांचे सामके नितळ प्युअर अशे संबंध आमकां ह्या माय गोवा नेटवर्कांतल्यान सगळ्या लोकां मदीं पावतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आयकुप्यानो जेन्ना आमी भारताच्या नकाशाचेर एक बिंदू पळयतात तो बिंदू गोंय राज्याचो बिंदू जेन्ना आमी म्हणटात त्या वेळाचेर तो उत्कृश्ट बिंदू जाता आनी तो उत्कृश्ट बिंदू करपा खातीर भरपूर रचनांनी तांकां साथ दिल्लीच आसात. पूण कलेची सावली त्या उत्कृश्ट बिंदूचेर तितलीच आसात. देखून आमचें पयलें सत्र जें आसा तें सगळें सिनेमांतलें चित्रपटगृहांतलें आमच्या गोंय राज्याक कितलें बेनिफीट जातलें जावं तें कशा पद्दतीन पुराय करतलें हें पयल्या सत्रांत आमकां दिसून येतलें. आनी आमचे जे वक्ते आसात खासा अतिथी हांगासर जे आसा ते त्या कार्याक जैत दितले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. पूण आमच्या ह्या कार्यावळीक उक्तावण सुवाळ्याक जे हांगासर मुखेल सोयरे म्हणून आसला तांकां सुद्दां आमी ह्या खिणाक यादिस्तीक फावो करून तांचो भोवमान घडोवन हाडटा. हांव मागता हर्षवर्धनजी सराक की तांणी परतून एक फावट मानान श्रीनिवास सराक घेवन माचयेर येवचें. तशेंच तांची घरकान्न जी हांगासर आसा उर्विजा मॅडम तांणी सुद्दां ह्या खिणाक माचयेर येवचें. माय गोवा नेटवर्काच्या वतीन हो ल्हानसो भोवमान आनी यादिस्तीक फावो करून तांच्या उपस्थितीक आमी ह्या खिणाक आभार व्यक्त करता. इट्स अ ऑनर अँड प्रिविलेज टू हॅव यू सर फॉर आर इनॉग्रल सेरेमनी.